फातोर्डा आरटीओ कार्यालयात पासिंगे खातीर हाडिल्ली अवजड वाहनां आनी बशी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान इस्टर्न बायपासाचेर येरादारीक आडमेळी निर्माण जाल्यात आनी हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटा। आरटीओन कार्यालयांत येवपी लोकांक खातीर पार्किंगेची सुवात उपलब्ध करून दिवची, रस्त्यार अवजड गाडयो पार्क करून दवरप योग्य न्हय, येरादारी नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून थळावो रामदास हजारे हाणें मागणी केल्या। आतां हांव आल्ल्यान तो बोड्डा येतालो, आतां आरटीओ दुसऱ्यांक तालाव दिता, आतां सद्या आरटीओ जे पार्किंग करता पळय, पासिंग करता गाडयो, ते रस्त्यारूय आसता, रस्त्यार दवरून ते पासिंग करता आनी तेच काडटा आनी दुसऱ्या कडेन वचून तालाव दिता। तशेंच आमच्या बोड्डा वाठारांत पयलीं आमचो आमदार विजय सरदेसायन अशें केल्लें, एक सायडीन 2 व्हिलर एक सायडीन 4 व्हिलर। आयज पळयत जाल्यार थंय कोणाचो कंट्रोल ना, ट्रॅफीक पुलिसाचो हे ते बी ते जाता इतके ट्रॅफीक कंट्रोल करपाचो सांजच्या टायमार जाल्यार आमी बोड्डा वाठारांत पळोवपाचें ना। तेन्ना मोठ्या वाठारांत हांव मागता ट्रॅफीक सेला कडेन की सांजच्या टायमार वन वे जी आमच्या आमदारान केल्ले विजय सरदेसाय, एक सायडीन 2 व्हिलर आनी दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आनी पार्किंग ते तरी फुडें व्हरपाचें।